म्हणजे ॲज अ पार्टी म्हणून आम्ही ते पळयतकच आमकांय ते बरोबर दिसूना. त्यामुळे पार्टीचो ह्या बाबतीत एक वेगळो हें आसा की आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की गोंया भितर एक गोश्ट बरी आसा की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सिवील रजिस्ट्रेशन हें कंपल्सरी आसा पयलीं पासून. ही बरी गोश्ट आसा. सबंद देशभरान कॉमन सिवील कोर्ट हो गोंया भितरूच आसा आनी एक बरी गोश्ट आसा. आणि त्यामुळे अप टू रजिस्ट्रेशन ठीक आसा, पण ज्या तरेन मिनिस्टरान जर कितें पयर डिक्लेअर केलें की कावन्सिलींग बिफोर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो चुकीचो निर्णय आसा असो म्हाका दिसता. तेजें वैयक्तीक मत आसूं शकता. पार्टीचें त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आसा. मुख्यमंत्र्याक सांगलें आमी लोकांक लग्न करपाक रजिस्ट्रेशन पुरतेंच तितपर्यंत ठीक आसा. बाकीचें कावन्सिलींग जें आसा की तेका गोंयान एवरेज 10,000 वर्साक लग्नां जातात आनी एक 10,000 म्हणजे 20,000 न्हवरो आनी व्हंकल धरली जाल्यार. आणि त्यामुळे ह्या लोकांक तुम्ही कावन्सिलींग वगैरे ह्या हातून तेंच्यांनी पडचें न्ही. जे कावन्सिलींग जें आसता ते तेजो आवय बापूय आसत, घरांतलो एल्डरली पर्सन जो आसा तोच खऱ्या बऱ्या तरेन कावन्सिलींग दिवपाक शकता. आनी सरकारचें कावन्सिलींग कंपल्सरी केलें म्हणून डायवोर्स कमी जातले अशें ना. एवरेज सबंद देशभर 0.24% हो डायवोर्स रेट आसा. गोंया भितर तो 18%, 0.18% आसा. आनी ताका लागून हजारभर लग्न जर जालें आसा जाल्यार एक 13 लग्नां एवरेज डायवोर्साक वतात. आनी ती केवळ कावन्सिलींग जाली म्हणून भितरल्यान सुदारणा जातली अशें ना. ती वेगवेगळ्या कारणांक लागून जातात. आनी ताका लागून तें कंपल्सन आनी एक दुसरे लोकांक लग्न जावपाक आनी एक परतून एकदां सरकारी डिपार्टमेंटान वचून लोकांनी परत वचून फावटी मारप हें कृपा करून करचें न्ही अशें आमकां दिसता. आनी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा की तो जो कंपल्सरी कायदो जो कितें म्हणटा हो कायदो तितल्या पर्यंत थांबयात, फुडें व्हरू नाकात. कारण हातून कांय भितरल्यान व्हडलें कितें वेगळें जातलें अशें ना. आनी त्यामुळे लोकांक त्रास जाता अशें गोश्टी जावं जायना अशें आमकां आमच्या पार्टीचें मत आसा. नोटिफिकेशन किंवा ते कंपल्सरी आसतना तरी तो जो व्ह्यू मांडलो फुडें व्हरपाचो आशिल्लो तो प्रपोजल जो आसा हो गव्हर्मेंट फुडें व्हरपाना तो ड्रॉप केलो हांवें ऑलरेडी डिनाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की जी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट एजन्सीज आसा तांकां वेवस्थीत रित्या बायोमेडिकल वेस्ट आसतले किंवा इतर वेस्ट आसतले हाजें वेवस्थीत रित्या मॅनेजमेंट करपाक जाय. हाजें हांवें डिनाकूय कळयलां आनी सेक्रेटरी हेल्थाकूय सांगलां कन्सर्ट दे कॅन टेक केअर ऑफ दॅट. आम्ही 7 तारीख पर्यंत आहा मरे 7 तारखे उपरांत विचार करूया.